दीस मंगळार एप्रिलाची 21 तारीख 2026. पयलें वाचप धर्मदूताची कृत्यां पुस्तकांतलें वाचप. अध्याय 7 वळ 51 अध्याय 8 वळ 1a पर्यंत. तवळ स्तेफान सनेद्रीन सभेच्या संध्यांक हे परी म्हणालो, तुम्ही हट्टी मनशानो, तुमची काळजां धारून जाल्यांत आनी कान दाट जाल्यात. पवित्र आत्म्याक तुम्ही सदां आड रावतात. तुमच्या पुर्वजांनी केल्लें तशेंच तुमी करतात. खंयच्या ताप्रवादाक तुमच्या पुर्वजांनी दग दिलो ना? देवाच्या नितीवंत साकरांचे येणें फुडें सांगून दिल्ल्या ताच्या दुताक ताणें जिवेशी मारले, आनी आतां तुमींच ताका पराधीन केलो आनी जिवेशी मारलो. देवदूता लागचे नियमशास्त्र घेतिल्ले तुमींच आनी ताका आड रावल्ली तुमींच. हें आयकून निती सभेच्या संध्याच्या काळजांनी राग शिजलो आनी ताचेर तांणी दांत किरलिले. पूण स्तेफान पवित्र आत्म्यान भरोवन सर्गाक दिश्ट लावन रावलो. तवळ देवाची महिमा आनी जेजू देवाच्या उजव्याक उबो आशिल्लो ताका दिसलो. तो म्हणालो, पळया, सर्ग उक्तो जाल्लो आनी मनशापूत देवाच्या उजव्या हाताक उबो आशिल्लो म्हाका दिसता. पूण सभेच्या सांद्यांनी व्हडल्यान बोबो घाल्यो आनी आपले कान धांपले. उपरांत सकडी ताच्या आंगार पडले. ताणें ताका शहरा भायर व्होंड व्हेलो आनी थंय फातरायलो. साक्षीगारांनी आपली वस्त्रां साऊल नांवाच्या एका तरणाट्याच्या पांयासरशीं दवरली. आपणाक ते फातरायतना स्तेफान अशें मागतालो, सोम्या जेजू, म्हजो आत्मो तुज्या हातान घे. उपरांत दिंबियांनी पडून व्हडल्या ताळ्यान ताणें मागलें, सोम्या, हें पातक तांचेर मांडी नाका. अशें म्हणून ताणें प्राण केलो आनी ताच्या मरणाक सावलाची कबलात आसली. देवाचें उतर हें, देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 31 3 CD तावन 4 6 आनी 7b आनी 8a 17 आनी 21ab. श्लोक. तुज्या हातान सर्वेस्परा म्हजो आत्मो ओपून दिता. जा तूं म्हजें खडाप, म्हजो थारो. जा तूं म्हजें कोटें, म्हजे भद्रतेचो आसरो. वय, खरेंच तूं म्हजें खडाप आनी म्हजें कोटें. देखून तुज्या नांवा प्रमाणें म्हाका वाट दाखोवन चलय. श्लोक. तुज्या हातान सर्वेस्परा म्हजो आत्मो ओपून दिता. तुज्या हातान सर्वेस्परा म्हजो आत्मो ओपून दिता, कित्याक तुंचो म्हजो सडवणदार. वय, हांव सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतां आनी तुजो निरंतरी मोग पळोवन हांव संतोशान उल्हासतां. श्लोक. तुज्या हातान सर्वेस्परा म्हजो आत्मो ओपून दिता. तुज्या मुखामळाचो परजळ तुज्या सेवकाचेर फांकय. तुज्या खळांतल्या मोगा पासत म्हाका बचाव कर. मतलबीच्या पासांतले म्हाका निवारच्याक तुजे सद्रे स्थानांतच म्हाका लिपोवन दवर. श्लोक. तुज्या हातान सर्वेस्परा म्हजो आत्मो ओपून दिता. उद्गार. हालेलुया, हालेलुया. सोमी म्हणटा, हांवच तो जिविताचो उंडो. म्हजे सरशीं येता तो केदींच भुकेवचो ना. हालेलुया, हालेलुया. शुभ वार्ता. सांजू हांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 6 वळ 30 तावन 35 पर्यंत. तवळ लोक जेजू लागीं म्हणालो, तशें जाल्यार आमी पळोवन तुका सतमानिशें तूं कसली खुणां करून दाखयताय? कसली करणी तूं करताय? ताणें तांकां उंडो खावंक दिलो म्हणून पवित्र पुस्तकी सांगिल्ले प्रमाणे
आमच्या पुर्वजांनी अरण्यात मन्ना केलेने जेसून तांकां जाप दिली. सतत हांव तुमकां सांगता, सर्गीचो उंडो मैजेन तुमकां दिवंक ना. बगार खरो सर्गीचो उंडो म्हजो बाप तुमकां दिता. कित्याक जो सर्गींत हांव देंवता आनी संवसाराक जीव दिता तोच देवाचो उंडो. ताणें म्हणलें, सायबा, हो उंडो आमकां सदांच दी. जेजून तांकां सांगलें, हांवूच तो जिविताचो उंडो. म्हजे सरशीं येता तो केदींच भुकेवचो ना. म्हाका सत म्हणटा तो केदींच ताणेवचो ना. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. आमची भूक भागोवंक उंडो गरजेचो, पूण आत्मीक भूक थांबोवंक सर्गीचो उंडो गरजेचो. आयच्या सुवातेंत जेजू आपल्या लोकांक भूक थांबोवचो संवसारी उंडो आनी सर्गीच्या उंड्या मदलो फरक शिकयता. अरण्यांत मैजे मुखांत मन्ना देवान दिलें, पूण देव बाप सर्गीचो उंडो दिता म्हणटा जेजू. जो देव लोक संवसारी खाणाचेर लबदल्लो देखून जेजू आपुणूच जिविताचो उंडो म्हणून उगडापें करता. जेजू सरशीन गेल्यार आनी विश्वास दवरल्यार आमची आत्मीक भूक तो थांबयता. आयच्या पयल्या वाचपान स्तेफान पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान भरून जेजू विशांत उलोवचें आमी आयकता. जुदेव लोक रागान पेटोवन ताका शहरा भायर व्हरून हाडन ताका फातरावन जिवेशी मारता. स्तेफानान दग दितल्या मनशांक भोगसून आपलो प्राण सोडलो. जेजू क्रिस्ताचेर खरो विश्वास ताणें दवरलो आनी तो खरोच जिवंत देव म्हणून उक्त्यान परगट केलें. जर आमी जेजूक स्विकार केलें तर ताच्या मोगांत आमी वाडटा. उक्ते मोहन दाखयलें तर जेजू जिविताचो उंडो सासणीक जीव दिवचें खाण म्हणून भावार्थान लेखता.